Just imagine. Hello, something, something, army, sunny bunny. Oh, la, 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 la. Sunny bunny. इष्टानो, सध्या हे अख्ख्या इंडिया करता. हाय म्हटले चल आऊही असेच करून प्रोग्रामाची सुरुवात करताय. सनी बनी बरे. इष्टानो तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन सीझन 2 एपिसोड नंबर 2. सर सलामत तो खड्डे 50, सर सलामत तो पगड़ी 50 आणि टीचर सलामत तो आजू. सर सलामत तो पगड़ी 50, जिंदा रहे तो बर्थडे 50. इष्टानो अशें कितें म्हटलें, एज यू सी 21 तारीख जावन गेलेली आसा आणि आमी सगळे, तुम्ही नोटीस केला जाल्यार आमी सगळे जिते आसा. इष्टानो बड्डेचो विशय येयला जाल्यार आतां बड्डेचें तुमकां एक सांगता. ह्या म्हयन्यान 2 मोठे बड्डे जाले. आमी विसरूं शकना हे 2 मोठे बड्डे जे डिसेंबरान येता. एहे ओहो, हे बड्डे म्हणजे CM पर्रीकर आणि मिकी पाशेको यांचे. पण तेचे पयलीं तुमकां एक प्रश्न, तुमकां केन्ना बड्डे गिफ्ट तुमचो बड्डे आसता तेन्ना आदल्या दिसा मेळ्ळा और बड्डेच्या दुसऱ्या दिसा मेळ्ळा? वेल 12 डिसेंबर आणि 13 डिसेंबर 2 मोठे बड्डे जाल्ले ह्या म्हयन्यान. एक मिकी पाशेकोचो आणि दुसरो CM पर्रीकाराचो. बोथ सेलिब्रेटेड इन डिफरंट वे. CMाक त्याचे बड्डे गिफ्ट मेळ्ळें आदल्या दिसा म्हणजे 12 तारखेक. CNN IBNचो बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द इयर अवॉर्ड ताका मेळ्ळो. जाल्यार मिकी पाशेकोक त्याचे बड्डे गिफ्ट मेळ्ळें दुसऱ्या दिसा म्हणजे 13 तारखेक. He was convicted in junior engineer slapping case but was released under provision of offenders act. हे घडपाचेच असलें. मिकी वॉज म्हणजे मिकी ऑफेंडर्स एक्टा अंडर रिलीज जावपाचोच असलो बिकॉज मयन कॅलेंडर हॅड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड इट. पण मिकी पाशेकोच्या बर्थडे परस आमी वी विल सर्टनली स्पीक अबाउट CNN IBN अवॉर्ड टू चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर बिकॉज वी just imagine will expose today the real feeling CM Parrikar has about Congress party. Yes, आज आम्ही तुमकां दाखयतले की सीएमाचे मनान काँग्रेसी बद्दल कितें फिलींग आसा, रियल फिलींग सीएमाचे कितें आसा आमी दाखयतले तुका मुद्दम पळय. सर तुम्ही अशें म्हटलेले की पर्रीकरान सेटिंग बी करून CNN IBN पॉलिटिशियन ऑफ द इयर अवॉर्ड घेतलेलो. I would straight away say and refute. So is it true that you and CM Parrikar personally are good friends? Till the day of election, even after election. Oh, so you are in good terms with him. So it was not the Congress party who strongly opposed the nomination of Parrikar for CNN IBN Best Politician Award 2012. I don't think it's the Congress party. आता अलेक्स रेजिनाल्ड उलया म्हणजे टर्न जावचो पडलो. अलेक्स नेवर अ काँग्रेस पार्टी म्हणटा सुभाष शिरोडकर. आता CM पर्रीकराक जो CNN IBNचो अवॉर्ड मेळ्ळा बेस्ट पॉलिटिशियन अवॉर्ड, तेजेर तुजो आणि तुज्या पार्टीचो काँग्रेसीचो स्टँड कितें? वॉट इज युअर स्टँड एंड युअर पार्टी स्टँड ऑन दॅट? मुगे स्टँड व्हेरी क्लियर अबाउट माय स्टँड. Okay, clear your stand only. Tell me why only Parrikar was nominated for this award? Why not Rane, or why not Sardin, or why not Churchill, or why not you? Kirak? Because no other option is available. Oh, आणि पर्रीकरा शिवाय आनीक पर्याय ना म्हणटा अलेक्स रेजिनाल्ड. बाबू आसगांवकर आमच्या बरोबर आसा. बाबू आसगांवकर, तुका कितें दिसता पर्रीकराक हो अवॉर्ड फावो, आणि फावो जाल्यार कित्याक? मार्गदर्शन एक बरें केल्लें आहा की पार्टी कशी मजबूत करपाची, तेजे बद्दल पक्ष कसो स्ट्रॉंग करपाचो. पक्ष स्ट्रॉंग करप हे पर्रीकराचे ओपोजिशन लिडर आसतनाच्यान चालूच आसा. असेंब्लीन तूं पळयलां मरे कशें सगळे जॉयंटली क्वेश्चन करताले, ते सगळे मेळोन आनी सामके हे सरावंड करताले, कॉर्नर करताले. बरें असेंब्लीचो विशय येयला म्हणटकूच म्हाका एक सांग बाबू, पर्रीकराचे बेस्ट 3 क्वेश्चन्स टू द हाऊस तुका खंयचे दिसताले? नेम एनी बेस्ट 3 क्वेश्चन्स ऑफ पर्रीकर व्हेन ही वॉज ओपोजिशन लिडर. 3 प्रश्न मजबूत असलेले, एक रिजनल प्लॅन, मिडियम इश्यू आणि मायन्स. सो आम्ही पळयला की काँग्रेस लिडरांनी
पर्रीकर स्तुती सुमन असो सध्या सूर धरला आणि हे पळोवन CM पर्रीकरान एका भर सभेन काँग्रेसीक अशें म्हटलें, अशें काँग्रेस पार्टी म्हणजे अशी. विश्वास बसना तुमचो? तुम्हीच पळया. हो काँग्रेस पक्ष पळयलें? आमी सांगता ते आमी दाखयता, कारण आमी जस्ट इमॅजिन, कारण तुमी पळयता जस्ट इमॅजिन सीझन 2 जे सांगता तेच दाखयतले. हो स्लोगन हो लोक बेस्ट आसा मरे आमचे, जे सांगता तेच पळोवंक मेळटले. बेस्ट आसा. ओके, आय गॉट समथींग. बरें, समटायम्स आय वंडर इफ मयन कॅलेंडर हॅड प्रेडिक्टेड मयम लिबरेशन डेट. बरें जातलें आसलें. बरें, CM म्हणटा की नेक्स्ट लिबरेशन मेरेन मये फ्री जातलें फ्रॉम कस्टोडियन लॉ. ओके, गोंयच्या नेक्स्ट लिबरेशन डे मेरेन मये लिबरेट जातले काय सचिन तेंडुलकर पयलीं रिटायर जातलो? कितें दिसता तुमकां? बाकी हो सचिनाचो रिटायरमेंट इशू खूपच मिडियान लावन धरला. सचिन तेंडुलकर स्वता सोडून सगळ्यांनी त्याचे रिटायरमेंट, प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन आणि रिटायरमेंटा उपरांत कितें करतलो हें सगळें थारायलें. सचिनाक खबरूच ना आपूण रिटायर जावन कितें करतलो तें. मिडिया जाल्यार मिडिया. आमच्या एका मिनिस्टरान तर सचिन बरे भशेन सेंच्युरी मारून आनी बेगोबेग रिटायर जावचो म्हणून पुजाच बांदली. आता ही विकेट पुजा म्हणटा ती सामकी वेगळी आणि त्या प्रमाणे ती जावंक जाय. आता विकेट देवताक नमन करून मागता की सचिन बरे भशेन आनी बेगोबेग सामको रिटायर जावचो. तर हे विकेट देवा तुका पांयां पडटा हांव. सामको रिटायर जाला मरे. इश्टानो, तसो दीपक देवळीकर आमचो बॅश मनीस सामको कितें उलयता पळय तें डायरेक्ट सामको उलोवपी केन्नाय. आनी एकदां तर तो कितें सामको तुजो प्रश्न स्टार्ट जावच्या पयलीं ताजे कडेन जाप रेडी आसता. तुजो प्रश्न सोंपच्या पयलीं तो जाप दिवन मोकळो आनी पावलो तो घरा. सुपर फास्ट एक्सप्रेस सामको. आतां मुद्दम बेया तुमी. दीपक बाब, तुमी सचिन तेंडुलकरान बरे भशेन आनी बेगोबेग रिटायरमेंट घेवचें म्हणून जी पुजा बांदलेली, तुमकां अशें दिसना की सचिन तेंडुलकरान आनीक थोडे वर्सां फक्त क्रिजीचेर उबो रावल्यार पुरो, तितले पासून केल्यार टीम इंडियेक आपोआप एक उर्बा मेळटली. तो फक्त असो बॅट घेवन उबो रावल्यारूच पुरो. उबो रावपाक जाय. हांव 2 वर्सां चिंत्तालो, पूण अशें काही कठिनाई आयले जाणा 3 वर्सां भितर सांगलेलें तुमकां न्हू, सांगलेलें तुमकां सुपर फास्ट जापू सांगलेलें काय ना. पळय फुडें वर्सा 3 वर्सां मेरेन तरी सचिन शूड नॉट रिटायर अशें तुमी म्हणटा. बरें, हे एका वर्साचे म्हणजे मिकी पाशेकोक ज्युनियर इंजिनियर मारहाण प्रकरणान 1 वर्स जे फाटीं सेंटेन्स फरमायल्ले आनी हें खूब कमी आसा. क्वेश्चन कंप्लीटूच करपाक दिना मरे. हो, हांव एक्चुअली कितें विचारपाक वयतालो ना की 1 वर्स दिल्ली ख्यास्त 6 म्हयन्याचेर हाडली आनी ताचो फुडलो प्रश्न विचारपाक वयतालो. बरें, आनी कितें न्यू इयराची पार्टी बी सकाळच्यान सुरू जाली. पळय आतां हांव परत आतां कितें विचारपाक वयतालो जाणा की ह्या वर्सा न्यू इयराची पार्टी बी प्रियोळान बी कितें ऑर्गनायज बी केल्या काय म्हणून तयारी बी चालू जाल्यार एज यू नो सुपर फास्ट जापो तेणी सोमतें सांगून सोडलें. आनी न्यू इयराची पार्टी सकाळच्यानूच चालू जाल्या. मातशें चडूच स्पश्ट जालें आनी फास्ट जालें आं देवळीकर. इश्टानो, तुमी जर हाका स्पश्ट म्हणटा, हेका स्पश्ट उलोवप म्हणटा, जाल्यार तुमी हेका कितें म्हणटले? CM पर्रीकराची फोण्या ID हॉस्पिटलान जाहीर सभेक केलेली वक्तव्यां सामकी डायरेक्ट म्हणजे कशी DTH डायरेक्ट टू होम सर्वीस. आनी टी व्ही कोणाचेर? रवी नायकाचेर. पळया. 5 वर्सां हांवें ताका फोन करूं ना, कारण पयल्या दिसा हांवें ताका फोन केलो एकदां. कोण बोलत सांगिना. हांव पोलिसार उलयता कोर्टोकूच सुद्दां तो हिंदीन म्हजे कडेन सुनाय दिता. सत्तेचो मात चडलेलो लुटप कशें आसता पळय तें हांच्यांनी केलां. हांव सांगता रवी नायकान केलां. नांव घेवन सांगता. तो तरी मातसो फाटी फुडें रावलो. हांव डायरेक्ट घेवन सांगता. असल्या लोकांक हांवें पयरूय सांगलां, असल्या लोकांक पयस दवरूंक जाय. तो थंय चर्ची जाले मग ह्या सायडीक आमचो विश्वजीत राणे, तुमचो हांगा रवी नायक, कोणाकूय हाडा पण ताका हाडूं नाका. खूब तेंपान रवी बाब आमच्या बरोबर आसात. असं ते आमच्या कडेन. सॉरी रवी बाब, हे कितें आयकता हांव? फाटल्या तेंपारूय हांव आयकतालो पोरूय बी आनी आतांय आयकता.
बीजेपी लिडरांचो सीएमाचो बी स्पेशली फोन बी येत जाल्यार खंय तूं कोण बात कर कोण बात कर कोण बात कर अशें म्हणून तूं तेंचो फोन कित्याक एवॉयड करूंक सोदता? खंयच्या चॅनलाचेर? चॅनलाचेर न्हू, आयडी हॉस्पिटलाच्या एका जाहीर सभेक डायरेक्ट तुज्या बद्दल उलयला पारीकार. पर्रीकार चॅनलाचेर उलयला पूण हेजेर चॅनल पळोवना. हे तुका हे वेग काय धरचें ना, पूण तुमचेर पर्रीकारान आरोप केल्या की तुमी बिहारी भैयाचो आवाज काढून बी त्यांचो फोन कॉल खंय एवॉयड करता म्हणून. ही कितें भानगड? ना ना पळय आयकय ते आरोप तेणे पळय आरोप केल्या, तेणे आरोप केल्ले आसा ते आरोप तथ्य ना कांय तितून. अशें तुमी कशें म्हणू शकता? स्वता पर्रीकारान तुमचेर आरोप केल्या ते. आता सुदीप तामणकरान बी केलेले जाल्यार एक वेळ ताका विचारलें हांवें, तो आपण तशें म्हणूं ना म्हणटा. म्हणजे आमी फटीन तो कितें म्हणलें नाही तेणे म्हणला की तुमकां हिंदी उलोवपाक येना तरी आसतना तुमी बिहारी भैयाची मिमिक्री कित्याक करपाक सोदता फोनाचेर? कित्याक करपाक जाय फोनाचेर? टीवी पर दिखाया है हमने, ये सब दिखाया है. देखो बार बार टीवी में दिखाते थे वो लोग. आता आपका टीवी में नहीं तो मुझे मालूम नहीं है, उसका टीवी में था, किसी का टीवी में देखा मैंने. सर तुमकां हिंदी उलोवपाक येता तर? नो नो. शुअर तुमकां हिंदी उलोवपाक येना? शुअर? आत्तां तुमी कितें उलयताले तर? ना आत्तां तुमी उलयताले ते हिंदी न्हू, सिंधी शें दिसता. पूण तुमचो तो ट्रेडमार्क असं तुमी ते कित्याक एक्सप्रेशन दिना काय म्हणटा? आतां बंद केलें? बरेंच जालें. असं Just imagine. इश्टानो, हांवें म्हज्या उभ्या आयुश्यान पळयलां की खंयच्याय पक्षाचो कार्यकर्तो जेन्ना तो कार्यकर्तो आसता तेन्ना तो पक्ष संघटना बळकट करता आनी मागीर जेन्ना तो आमदार मंत्री जाता पळय न्ही तेन्ना तो तीच पक्ष संघटना बॉयकॉट करता. बरें, देव जाणा कित्याक हो विचार म्हज्या मनान आयलो आनी हांवें खूब कडसून आयकलाय बी आनी पळयलाय बी. अशें पर्सनली हांवेंनूय तो एक्सपिरियन्स घेतला. खूब वायट दिसलें म्हाका. दामू नायक खंय खूब चेंज जाला खंय अशें लोक म्हणटा आनी खूब सिरियस आसता खंय आनी उलयना खंय कोणा कडेन आनी अवॉयड करता खंय लोकांक. आतां म्हणजे बीजेपी प्रेजिडेंटशीप दिली ना म्हणून तूं एक वेळ पर्रीकारा कडेन उलयनासतना राव. आमच्या कडेन कित्याक? अशें मिडिया कडेन कित्याक? मिडिया कडेन तशें केन्ना करपाना तो. तरी हांव एक ट्राय मारून पळयता. अरे दामू तूं खंय रे पापया? खूब दीस जाले म्हणा तुका पळोवन. कितें कोल्ड क्रीम लायले जाल्यार परत परत हात लावंक जायना रे ते. हें अवॉयड करता कितें रे आमकां? फातोरड्या चेंज करपी मनीस कसो रे आपूण स्वता चेंज जालो. अशी खूब वायट दिसलें. Just imagine. Friends, Goa Arts and Literary Festival 2012 was held from 14 December to 17 December. The main theme for this year's literary festival was Kashmir. Okay, what is the first thing which comes to your mind when you say Kashmir? Omar Abdullah, Chief Minister of Kashmir, tells us. An average city and ask them the first thing that springs to mind about Goa, they would probably talk about the carnival or the beach or partying. I can't imagine very many of them would talk about literature or culture or art. And if you were to do the same thing about Jammu and Kashmir, I can be more or less certain that at least 9 out of 10 would talk about violence. And that is the first and perhaps the only thing that will spring to their minds. Just imagine.